कदंब कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान कापिल्ल्या सुमार 3.5 कोटी रुपयांचो कदंब वेवस्थापनान गैरव्यवहार केला असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला। कर्मचाऱ्यांच्या पगारांतल्यान कापिल्ले हे पैसे तांच्या सहकारी सोसायटीन भरचे अशें काँग्रेसीन मागला। कर्मचारी सोसायटींतल्यान घेतिल्ल्या रिणांचे हप्ते कदंबान कापून घेतल्यात, मात ते पैसे सोसायटीन भरूंक ना। कदंबा कर्मचारी सोसायटीच्या रिणाचे हप्ते म्हूण पगारांतल्यान कापिल्ले सुमार 3.5 कोटी कदंबा वेवस्थापनान सोसायटीक दिवचे म्हूण कदंबा कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन चालू केला। आंदोलन करपी कर्मचाऱ्यांक काँग्रेसीन तेंको दिला। जे लोकांनी लोन घेतला त्या सोसायटी कडल्यान तांचे लोनचो इन्स्टॉलमेंट जो आसा तो कंटिन्युअसली तांचे सॅलरीच्यान डिडक्शन जाता। there has been continuous deduction from their salary the installments of the loan. पण लास्ट 4 महिन्यांक सुमार 3.5 कोटी रुपया वयर हांच्यानी अमाउंट एम्प्लॉईजाचो डिडक्शन केला आणि ते सोसायटीक दिलोच ना। 3.5 सुमार 3 कोटी 55 लाख रुपया सुमार लास्ट 4 महिन्याचो अमाउंट जाता, कित्याक म्हयन्याक सुमार 85 lakhs कितें तरी अप्रॉक्सिमेटली अमाउंट येता तो। आंदोलन करपी कर्मचाऱ्यांचेर कदंबा वेवस्थापनान कारवाय केल्यार काँग्रेस वोगी रावचे ना अशी शिटकावणी सुनील कवटणकारान दिल्या। जे एम्प्लॉईज जे तांचे थोडे मोजके लोक जो हो मुवमेंट करता पैसे मेळोवपाक जे आज बसल्या, आज तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न चालू आसा, तांकां सस्पेंड करपाचो प्रयत्न चालू आसा आनी हे करीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। गोवा शिपयार्डान कोस्ट गार्डा खातीर बांदिल्ल्या गस्ती बोटीचें जलावतरण जालें। कोस्ट गार्डाचो महासंचालक अनुराग थापलियालाची घरकान्न रचना थापलियाल सुवाळ्याक आशिल्ली। नुस्तेकारांक दिल्ले आयडी कार्ड एकठांय हाडून ते खास कार्ड रिडराचेर घालूंक मेळटा काय हाचेर विचार चल्ला म्हूण थापलियाल उलयलो। 26/11 मुंबय आतंकवादी हल्ल्या उपरांत दर्या सुरक्षा वाडल्या म्हूण कोस्ट गार्डाचो गोंयचो DIG मनोज बाडकारान सांगलें। कोस्ट गार्डाचो महासंचालक अनुराग थापलियालाची घरकान्न रचना थापलियालान कोस्ट गार्डाच्या गस्ती बोटीचें जलावतरण केलें। ही बोट गोवा शिपयार्डान बांदल्या। सुवाळो वास्को गोवा शिपयार्डाचे धक्यार जालो। We have had fishermen's identity card. At the same time, as you are aware, the government also launched the drive of Aadhaar card. The intention was that since a fisherman will not be able to carry far too many cards, if the cards can be, identity cards can be integrated, and the card reader which is there to actually read the card can read all these kind of cards, and that is what the work is going on. 2008 जाल्ल्या 26/11 मुंबय आतंकी हल्ल्याक लागून दर्या सुरक्षा खर जाल्या। ह्या हल्ल्या उपरांत गोंयान खासा रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन बसयले। DIG मनोज बाडकर ताचेर उलयलो। रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशनाचो उपेग आनी बारीकसाणी बाडकरान सांगल्यो। Goa government has taken very active interest in coastal security, and we have an exercise every half yearly, and we need the Chief Secretary of Government of Goa chairs it, briefs it to the CM and the cabinet, and we had a problem about the biometric identity cards. I am proud to say that government of Goa is the only state which has almost completed 80% of identity cards for the crew which are going to sea, and government of Goa is recruiting people to man all the landing points. Once it is recruited and it is put in place, every boat which goes in and goes out will be accounted. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। केप्यां कोठंबी वाठारांत दोंगर कापून बेकायदा प्लॉट चल्ल्यात। कर्म कोण करता कोणाकूच खबर ना। दोंगर कापतल्यांचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण थळावे भायर सरल्यात। थळावी पंचायत आनी नगर नियोजन खात्याक खंय कांयच कळनासतना हे प्लॉट केल्यात। पंचायत कानार केस काडटा। लोक म्हणटात जाप विचारतले जाल्यार बांदकामाक कोणूच वाली ना तो ना, वेल्यान बेकायदेशीर। सरकारान ते बंद उडोवचे। कोठंबी केप्यां वाठारांत दोंगर कापून बिल्डरान प्लॉट केल्यात। दोंगर कापपाक कोणेच परवानगी दिवंक ना अशें थळावे लोक आनी पंचायत वांगडी माफल्ड फर्नांडीस म्हणटात। हे पड कितें चलना, इट इज कंप्लीटली इलिगल। हिल कटिंग तर अलाउड ना। 33 kV लायन हे पड हाय टेन्शनाची 2 लायनी हांगा वयतात, ताजे पोंदाक एक प्लॉट चालू आसात। येता आसतना PWD जो वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचो सेलावली इरिगेशन प्रोजेक्टाचो हिंगा कॅनल आसा, कॅनल पुरयला आनीक हे केला, रस्तो केला। पंचायतीकान परमिशन गेल ना, हिल कटिंगाक आमचे पंचायती परमिशन गेल ना, टाउन प्लॅनिंगाक परमिशन गेल ना। गव्हर्मेंट सर्वंट येतात कोण हे सगळे खंय पावला मुखार, गव्हर्मेंट सर्वंट येता, मामलेदार आयलो हिंगा, पळयलो गेलो, कोणाक खबर ना, कोण एक्शन कांय घेयना। बेकायदा प्रकारा आड कोणूच कारवाय करिना अशें लोक म्हणटात। सरकारी अधिकारी बिल्डराक कोमिनार आसात असो आरोप थळाव्यांनी केला। म्हाका दिसता कन्सर्न ऑथॉरिटी फुडें हांवें कोमिनार आहा, कित्याक आमी जेन्ना मामलादारा वयता, मामलादार म्हणटा पुलीस धाडटा, आमी थिंगसा पुलीस पावचे पयलीं हिंगा मेशिनरी जायतात, खंय कशें लिखवड जाता, कोणू जाल्यार हितूर आहा। आमी तांकां
फास्ट एक्शन घेवपाक हें केलें कितें कोणाकूच ऑब्जेक्शन हाडपा म्हळ्यार डिपार्टमेंटा कोणा धाडपाचें म्हळ्यार आतां एक पयर आमी 90 परती मिटींग जाली आज पासून तेम कोणाकूय एकले पासून डिपार्टमेंटान धाडला हाका. केपेंच्यान मयूर नायक. घेऊया एक विराम.